7 फेब्रुवारी 2018 सुप्रीम कोर्टान 15 मार्चा उपरांत गोंयांत मायनिंग बंदी लागू केल्ली. त्या उपरांत मायनिंग कंपन्यांनी स्पेशल लीव पिटिशन घालें. ताचेर निकाल दितना 4 एप्रिलाक सुप्रीम कोर्टान जेटीचेर आशिल्ल्या रॉयल्टी भरिल्ल्या मिनाची येरादारी आनी निर्गतीक मान्यताय दिल्ली. कांय मायनिंग कंपन्यो, ओ ट्रेडर आनी गोंय सरकारान बुधवारा हायकोर्टा मुखार प्रतिज्ञापत्रां घाल्यात. हायकोर्टान मंगळारा दनपारां निर्णायक सुनावणी दवरल्या. याचिकादार आनी प्रतिवाद्यांक आपापल्यो जापो जोडपाक शुक्रार मेरेन प्रास दिला. हायकोर्टान गोवा फावंडेशन, मायनिंग कंपन्यो आनी गोंय सरकाराक आर्ग्युमेंताक दरेकी 1 वराचो प्रास दिला. गोंय सरकारान एफिडेव्हिटांत म्हणलां ते अशें: लीज वाठारा भायर स्टॅक केल्ले रॉयल्टी फारीक केल्ले मीन येरादारीक पात्र. 4 एप्रिलाच्या आदेशान सुप्रीम कोर्टान जेटीवेली रॉयल्टी फारीक केल्ल्या मिनाच्या येरादारीक दिल्या मान्यताय आनी मीन काडला रॉयल्टी फारीक केल्ली ना आनी लीज वाठारान आसा ते मिनाचेर गोंय सरकाराक कायदेशीर आनी अर्थीक धोरण थारावचें पडटलें. प्रुडंटा खातीर मुकेश कुमार.